नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 1-2-1-2 अदानी को फेक दो करीत गौतम अदानी आड राजभवना भायर आंदोलन करपी गोवा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आनी वावुरप्यांक पुलिसांनी घेतले ताब्यांत। दिवचले पीडब्ल्यूडी कार्यालयात जाली चोरी उदकाचे मीटर तशेंच 1.5 लाखां परस चड किमतीचो मालवज फारायलो। पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकीचो केलो पंचनामो, तपास आसा सुरू। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात ते राती ड्युटेर आशिल्ले हवालदाराचे निलंबन। ड्युटेर आसतना गेल्लो घरा न्हिदपाक निलंबित हवालदारानूच केल्ली सुलेमान फरार जाल्ल्याची कागाळ। गोंयांतले एसटींक राजकीय आरक्षणाच्या विधेयकाचेर लोकसभेत चर्चा सुरू। गोंयांतले एसटींक न्याय दिवचो काँग्रेसीचो खासदार कॅप्टन विर्यातोची मागणी। दिवचले सरवणा गांवठी बॉम्ब तोंडात फुटिल्ल्यान एका सुण्याक आगताक मरण। हाचे आदीं अश्यो घडणुको घडल्यात अमृत सिंगाची माहिती। आणि कॅश फॉर जॉब प्रकरण मुख्यमंत्र्यांची घरकान सुलक्षणा आपाचो दिल्लीचो फुडारी संजय सिंगाचेर घालो 100 कोटींचो मानहानीचो दावो। आता खबरो विस्तारान। आता सरकारी कार्यालय लेगीत सुरक्षीत ना। दिवचले भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। चोरांनी उदकाचे मीटर तशेंच हेर सुटे भाग मेळून 1.5 लाखां परस चड किमतीचो म्हालवज फारायला। पुलिसांनी घडणूक थार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो तपास सुरू आसा। दिवचलच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाच्या एका कार्यालयात चोरी जावपाचो धक्कादायक प्रकार उजवाडाक आयिल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उदका पुरवण विभागाच्या ह्या कार्यालयाचे इमारतीचे फाटले वाटेन आशिल्ल्या जनेलाचे ग्रिल्स मोडून अनवळखी चोरांनी भितर प्रवेश केलो आनी भितर आशिल्ले नवे 35 आनी वापरिल्ले मेळून जवळपास 75 उदकाचे मीटर तसेच 40 किलो टेल पीस चोरिल्ल्याचे कळटा। चोरिल्ल्या म्हालवजाची किंमत 1.5 लाखां परस चड आसा असो अदमास आसा। ही चोरी रातच्या वेळार जाल्या अशें कळटा। चोरयेचो हो प्रकार लक्षात येतकीच संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिवचल पुलिशेंत ते विशीं कागाळ केल्ली आसा। दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन तपास सुरू केल्लो आसा। ही चोरी नेमकी कोणी केली ते कळपाक मार्ग ना, पूण भंगार एकठांय करपाक भोंवपी भंगारवाल्यांनी ही चोरी केली आसूं येता असो एक प्राथमीक अदमास आसा। पुलीस ते दिकेन चवकशी करीत आसात। आतां पळोवचें पडटलें चोर केन्ना हातांत मेळटात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन। हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर ड्युटेर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको। मजगतीं फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली एडव्होकेट अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स। 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचे निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो। मजगतीं फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली एडव्होकेट अमित पालेकाराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स। 19 डिसेंबराक सकाळीं 11 वरांचेर पालेकाराक चौकशे खातीर आपयला। चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर एडव्होकेट अमित पालेकारान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी। तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता। म्हाका व्हॉट्सॅपार PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या। हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनीक कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा।
भाजप सरकाराचे दबावाखाला काम करपी डीजीपी आणि एसपी हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यांकडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा। सीसीटीव्हीत दिसून बसून एसपी क्रायम, डीवायएसपी सूरज हळणकर आणि आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत एसटींक राजकीय आरक्षणा खातीरचे गोंय विधानसभा अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व मतदारसंघ पुनर्गठन विधेयक 2024 विधेयकाचेर लोकसभेत चर्चा सुरू जाल्या। केंद्रीय मंत्रिमंडळान हे विशींचो थाराव घेवन विधेयकाचो मसुदो लोकसभेत सादर केला। राजकारण कुशीक दवरून हे विधेयक संमत करचे गोंयचे उदरगतीत एसटी समाजाचे व्हड योगदान आसा। 19 डिसेंबराक गोंयचो 63वो मुक्ती दिन आसा। हे फाटभुंयेर हे विधेयक संमत करचे अशें आवाहन काँग्रेसीचो खासदार कॅप्टन विर्यातून केलां। The bill that has been introduced proposes a readjustment in the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa. The Goa State Assembly presently does not have any reserved seat for our scheduled tribes and has one reserved seat for the scheduled caste. The proposed amendments are aimed to address the disparity in the representation of scheduled tribes in the state assembly, as it is currently disproportionate to the scheduled tribe population in the state. Since the delimitation exercise in 2002, the population of scheduled tribes has increased with the recognition of 3 more tribes. In Goa, the delimitation was conducted in 2002 based on data gathered through the 2001 census, as per which, as the minister rightfully mentioned, only 566 individuals belong to scheduled tribes. As a result, the scheduled tribes in Goa were not given a constitutional mandated reservation in the legislature. The proposed bill empowers the Census Commissioner to notify the population of STs in Goa, based on which the Election Commission will amend the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order 2008 to make way for ST reservation in the 40-member assembly by taking into consideration revised population. This is where the doubts arise about the real intention of bringing the bill. Will our community in Goa get representation as soon as possible, or there will be endless delay? Madam Speaker, we have delayed giving the legitimate rights to our tribal community in Goa for decades. Let us not waste any more time in deciding on this very important matter. I hope that the government does not play with words, jargons and legal terms to delay passing of the bill. दिवचले सरवणाक गांवठी बॉम्ब तोंडात फुटिल्ले आनी एका सुण्याक आगताक मरण आयलें। हो प्रकार मंगळारा राती उसराभर लोकवस्तीत घडलो। हे आदी खंय थंय अशे तरेच्यो घडणुको घडल्यात म्हणून म्हायती मेळटा। सरवणा हांगासर जे गांवठी बॉम्ब प्रकरण जे जाला, जितून एका कुत्र्याचो बळी गेल्लो आहा, त्याच्या पयलीं सुद्दां अशे खूब जाग्याचेर अशे ठिकाणाचेर जाल्लेले आसा, जितूंतल्यान कितें आसा, अजून पर्यंत म्हाका दिसता सरकारी जागे जावंक ना, कारण खंय तरी एका भुरग्याचो बळी पडटलो आनी तेज्या उपरांत जागे जातले काय अशें आमकां तरी दिसता। हेज्या पयलीं 2009 आमी 80 बॉम्ब जे आहा ते एका गाडयेन ट्रॅव्हल करताले धरलेले फोंड्या ते पुलिसाच्या मदतीन, आणि तेज्या उपरांत मागीर 2014 जाल्यार थंयसर हांगासर आमच्या सरवण हांगासर सरवण न्हू, आमच्या कातरवाड्याचेर हांगासर सुद्दां अशेंच भर वस्तीन तुळशी कडेन अशें एका कुत्र्याचो बळी गेल्लो, जे म्हाका दिसता हे बॉम्ब जे आहा ते सुकोवपाक खंय तरी तेंच्यांनी थेतात आनी तितूंतल्यान मागीर ते कुत्र्यान धरलो आसलो। अशेंच जर भुरग्यान खंयच्या तरी धरलो, हातीन धरलो आनी हातीन जर फुटलो जाल्यार कितें जिवीत हानी जावपाचो भंय आसा। सो सरकारा कडेन हांव मागणी करता आनी पुलीस खात्या कडेन की हेचेर विचार करपाचो आनी सरकारान ह्या गोश्टी कडेन गांभीर्यान लक्ष घालून हेचेर मातशें कडक कायदो करपाचो, कारण हे बॉम्ब जे आहा ते मनशाकूय घातक आहा। हेज्या पयलीं सुद्दां एक बळी गेल्लो आहा मडगांव त्या सायडीक। सो ते खातीर सरकारा कडेन हांव मागणी करता की ह्या हेचेर कारवाय करत दुर्लक्ष करचें न्हू, खंय तरी भुरग्याचो बळी जावंक शकता। दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत भर लोकवस्तीत गांवठी बॉम्ब फुटिल्ल्यान एका सुण्याचो बळी वचपाचो प्रकार घडलो। गांवठी बॉम्ब तोंडात फुटिल्ल्यान ह्या सुण्याक आगताक जाग्यारूच मरण आयलें। मंगळारा राती उसरा साधारण 10:30 वरांचेर हो प्रकार घडलो।
भर लोकवस्तीत गावठी बॉम्ब फुटिल्ल्यान सरवण गांवांतल्या लोकांमदीं सध्या भय पातळिल्लो आसा. भर लोकवस्तीत हो गावठी बॉम्ब नेमको कसो आयलो ते विशीं गूढ निर्माण जाल्लें आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा राती सरवण गांवांतले लोक इटपाटे तयारेक लागिल्ले. साधारण 10:30 वरांचेर अचकीत गांवांत एक व्हडलो स्फोट जाल्ल्याचो आवाज आयलो. हो स्फोट नेमको कसो जालो ते कळपाक मार्ग नाशिल्लो. ह्या आवाजाक लागून लोक भयभीत जाले. तेन्ना गांवांतल्या रस्त्याचेर एक सुणो तडफडटना दिसून आयलो. कांय खिणा भितर ह्या सुण्याक मरण आयलें. ह्या सुण्याचो जबडो फुटिल्ल्यान ताच्या तोंडात गांवठी बॉम्ब फुटिल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवांत गांवठी बॉम्ब फुटिल्ल्या प्रकरणाची पुलीस आनी कशा पद्दतीन तपास करतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणे आपाचे फुडारी संजय सिंग हांचे आड दिवचल न्यायालयात 100 कोटींचो मानहानीचो खटलो दाखल केला. गोंयांत गाजपी कॅश फॉर जॉब प्रकरणाविशीं संजय सिंग हांणी दिल्लीत पत्रकार परिशद घेवन सुलक्षणा सावंत हांचो तातूंत हात आशिल्ल्याचो आरोप केलो. पार्टी जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना आमी सांगिल्लें की काही विरोधक हे बिनबुडाचे आरोप करूंक लागल्यात, गरज नासतना सीएमाच्या फॅमिलीक ड्रॅग करूंक लागल्यात आनी खंय तरी बिनबुडाचे आरोप आनी निवळ फटिंगपणां हाजेर एक्शन जावपाक जाय. ताज्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तुमकां याद आसतली एक स्टेटमेंट दिल्लो की ते डिफेमेशन केस फायल करतले. त्या प्रमाणे आज in the court of civil judge senior division at Bicholi, आम आदमी पार्टीचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा आणि नॅशनल स्पोक्सपर्सन संजय सिंग जे सध्या एक्साइज स्कॅमान बेलीचेर भायर आसा तांच्या अगेन्स्ट मिसेस सुलक्षणा सावंत जी भारतीय जनता पार्टीची एक कार्यकर्ता आसा, महिला मोर्चाची प्रभारी आसा, तांणी आज एक डिफेमेशन केस फायल केल्या. जेन्ना 4 डिसेंबर 2024 एक दिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले जाचेर the entire video in that sense was defamatory, especially towards Chief Minister and his family, with a specific intention to malign and tarnish the popular and hard-earned reputation of both Chief Minister and his family and his wife. आम आदमी पार्टीचे MP संजय सिंह हाचेर सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी डिफेमेशन केस बिचोलीच्या सिव्हिल कोर्टात घातल्या अशी माहिती गिरिराज पै वेर्णेकर हांणी पत्रकार परिशदेन दिली. आपचे MP संजय सिंह हांच्यांनी दिल्ली हांगासर प्रेस घेवन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांचेर आरोप लायल्लो की कॅश फॉर जॉब प्रकरणान त्यांचो हात आसा आणि कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणान ती सामील आसा असो जो आरोप आसा तो आम आदमी पक्षाचे MP संजय सिंह हांच्यांनी लायल्लो सुलक्षणा सावंत हांचेर. हेचेर आयज सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी बिचोले हांगासर सिव्हिल कोर्टात डिफेमेशन फायल केस केल्या. 100 करोड रुपयांची अब्रू नुकसानीचो दावो जो आसा तो सुलक्षणा सावंत हांच्यांनी बिचोलीच्या सिव्हिल कोर्टात फायल केल्या अशी माहिती गिरिराज पै वेर्णेकरान दिल्लेली आसा. ह्या प्रकरणात फुडें कितें जाता हाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. केपेच्या आवेडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या सतावपाक लागल्या. कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड आसून लेगीत त्याच बोर्डा कुशीक कोयर उडोवप सुरू आसा. पंचायत दर वर्सा शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात. मात लोक मुद्दाम कोयर उडयतात, लोक आयकनात अशें आवेडे पंचायतीचो पंच वांगडी सिद्धेश कालेकर हांणी सांगलां. पळयात. केप्यां आवडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या निर्माण जाल्या. पंचायतीन कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड लायला. मात ह्याच बोर्डाच्या आशी कुशीक कोयर उडयलेलो दिश्टी पडटा. तशेंच सोऱ्याच्यो खाली बाटल्यो उडयल्यात. कोयर कमी जावचो म्हूण पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात. तरी लोक हांगा हाडून कोयर उडयतात. लोक आमचे आयकनात अशें पंच वांगडी सिद्धेश कालेकरान सांगलें. पळयात. एवरी सॅटर्डे लोकांनी घराघरांनी वचून गाडी धाडटा आनी गार्बेज कलेक्शन करपाक येता. तें सुद्दां करून सुद्दां बोर्ड लायलो. बोर्ड लावन सुद्दां लोक हाडून उडयता.
हाडून उडयता लोकांक कांय सजवना, 5,000 फायन मारता म्हणून घातली, तें सुद्दां आयकना लोक. आनी लोकांक सगळे लोक आतां शिकलेले आहा, तांकां मातशें कळपाक जाय. आतां तेंगेल्या घराकच गार्बेज व्हरून दवरली जाल्यार तांकां वायट दिसता. तशें करून आमच्या हवेड्यान जुडिशना आमी उडयल्या. आमकां आतां पंच मेंबर येतो, आमकां हें दिसता कितें आमगेली फूल एरिया म्हणल्यार आमगेली जाली आतां. पंच मेंबर म्हणल्यार आतां आमी सांबाळपाची म्हणून तें आमी क्लीन करपा लागून इतली हें करता म्हणून लोक कशें आयकना. म्हणटरी लोकांनी इतली सुद्दां तुमी समजावन सुद्दां हें केलें तरी पूण डंपिंग करतात. डंपिंग करतात सगळे कडेन म्हणजे आतां ते सायडीच्यान कमी जाला सगळे आतां एरियल. आमी आतां ह्या देवळा वाटेर चड आसा. हेच कडेन आतां एकूच कडेन आसा चड, तेका लागून एकू कडेन बोर्ड मारले आनी खंयच बोर्ड ना आमच्या वाड्यान. तेका लागून आतां लोक इल्लो कोण उडयता वयता. हवेडे आनी आमोणे रोडार जो रोड आमच्या गुड्या देवूळ आसा थंय हांगा पळयता तुमी हो बोर्ड आसा, ते गार्बेज डंप करतात, तेजे 5,000 फायन आसा हे दिलेतात. पूण ह्याच बोर्डा कडेन लोकांनी गार्बेज डंप केले. आतां ते घरांत वचून गार्बेज कलेक्शन करतात, तांकां हेजे बद्दल म्हायती दितात, गार्बेजी बद्दल कशें हें करपाचें. पूण कितें आसा आजून जे आतां तुमी पळयता मोस्टली हे करतात पूण अशिक्षीत आसतना आनी तांकां भरिल्ले 5,000 थंयच हाडून ते मुद्दम डंप करतात. गार्बेज कलेक्शन तेणी जे हांगा पळयल्या जे प्रमाणे गार्बेज डंप करता खंय तरी लोकांक हेजे बद्दल आपल्या सरावंडींग क्लीन करपाचे हेजेर खंय तरी तेणी तकलेंतलें काडून उडयल्लें आसा. हांव गोमेगोत भलायकी खात्यान सुरू केल्ली फुकट IVF उपचार पद्दत यशस्वी थारल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालयात पयले IVF चलयेक जल्म दिवपाक यश आयला. मंत्री विश्वजितान ट्विट करून ही माहिती दिली. भलायकी खात्यान सुरू केल्ली फुकट IVF उपचार पद्दत यशस्वी जाल्या. या तंत्रज्ञानाचा उपेग करून गोंय वैजकी महाविद्यालयात पयले IVF चलयेक जल्म दिवपाक दोतोरांक यश मेळ्ळा. भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हांणी ट्विट करून ही माहिती दिली. पयले IVF चली सिझेरियन पद्दतीन जल्माक आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही सेवा 1 सप्टेंबर 2023 सावन सुरू जाल्ली. फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य. या उपचारा खातीर 100 परस चड दुयेंतींची नोंदणी जाल्या. ही उपचार पद्दत मेळिल्ल्या पयल्या 25 दुयेंतींतल्या 10 दुयेंतींची गुरवारपणाची सकारात्मक चाचणी जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावड्ड्या वाठारात वाडपी अपघाताच्या सत्रांक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. वाठारात अपघातांच्या ब्लॅक स्पॉटाकडेन सुरक्षेविशीं उपाय येवजण करची तशेंच अशीर आशिल्लो रस्तो रुंदीकरण करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 दीस पयलीं थडे सावड्डे 2 दुचाकी आनी ट्रकां जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्याक जीव भोगडोवचो पडलो. वाठारांत ह्यान पयलीं अशेच अपघात जावन कांय जाण जखमीय जाल्ले. देखून वाठारांत वाडपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी आतां हुस्को उक्तायला. रस्ते रुंदीकरण करात तशेंच सावड्डे वाठारात जे अपघाताचे ब्लॅक स्पॉट आसा थंय सुरक्षे विशीं उपाय योजना काडात म्हूण पंचायतीक तशें PWDक निवेदन दिल्ले. मात ताचेर अजून लक्ष घातिल्लें ना. तेन्ना आतां तरी संबंधीत प्रशासनान जागे जावन हाचेर लक्ष घालून मागण्यो पुराय करच्यो अशें थळाव्यांनी सांगलां. सावड्डेकार कालचो जो एक्सिडंट जालो तो दुखेस्त खबर, भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मागीर कोण तरी चूक करता गाडयांची किंवा ओवरटेक केलें हें केलें तें केलें. पूण हांव ह्या हांगाच रावपी आनी म्हाकाय तो एक एक्सिडंट जाला असो की हांव गाडी घेवन फक्त सांगेली कडेन ते भितर घेतालो जाल्यार फाटल्यान एकट्यान येवन मारली आनी तो असो करून पडलो की तो साल्वार. त्या टायमार फक्त देव पावलो म्हणपाचो की ताका कांय जालें ना आनी चूक म्हजी ना. ताकाय कळ्ळें बाबडे आपल्याची चूक ना, आपली चूक म्हणून. पूण चूक म्हणल्यार कशी आसा थंय 2 हॉलतां आसा ती सामकी डेंजर हॉलतां आसात आनी ते एक सायडीच्यान आयलो की मुखाल्ल्याक दिश्टी पडना. तो नॉर्मली डेली चलोवपी आसा त्या रस्त्यार ताका खबर आसता पूण तरी खुबशे अपघात थंय जाल्यात. आतां न्ही ट्रका टायमा वयल्यान कितलेशे अपघात थंय जातात. म्हणजे एक सायडीच्यान बारीकशे हिल कटींग करून रोड वायडनींग करून किंवा थंय बोर्ड लावन, पूण बोर्ड लायले म्हणून फूल सोल्युशन जावचें ना. पूण दुसरे जे भायल्यान पयसल्यान येता ते तरी अलर्ट जातले आनी थंय रोड सामको अशीर आसा तो मातसो वाडोवपाची गरज आसा. सावड्डे मतदारसंघाच्या सावड्डे पंचायत एरियेन थडे ह्या वाठारांत हांगा 1-2 दीस पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जालो. जो एक भुरगो दाबाळचो जो 24 वर्साचो भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा. आनी ह्या जो पॉयंट आसा हो जो डेंजरस टर्न जो आसा हांगा हो कितलीशीं वर्सां जालो. अजून पळयता हो स्टेट हायवे जावन आसा. हो रोड डायरेक्ट बेळगांव हायवे जो बेळगांव रोड आसा आनी आमी पळयता जाल्यार हांगा अजून पर्यंत बुश क्लिनींग जाल्लें ना.
आनी ह्या रस्त्याचे म्हणजे मेंटेनन्स म्हणून जावं पंचायती करना जावं PWD करना हांगा खंय तरी हो रोड वायडींग जावपाक जाय आमी वारंवार ह्या हेजेर मेमोरंडमूय दिल्लो आसा गांवच्या सगळ्या लोकांच्या तर्फे लोकांनी सायन करून हो पंचायतीक आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा जशें आमचे एक दड्यार एंट्रन्स आसा थंय हो असो एक डेंजरस टर्न आसा सो थंय आनी हे सगळे जे हिल जे कटींग आसा जे डेंजरस टर्न्स आसा हे खंय तरी हिल कट करून जो रोड वायडनींग करपा खातीर आमी दिल्ले आसा पूण आयज पर्यंत पंचायत एक एक्शन घेयना ना PWD एक्शन घेयना. त्या स्पॉटार जीव गेल्लो खंय तरी त्या अपघाताक कशें म्हणटा की तो ओवरटेक करतना तेगे जीव पूण तेजे बरोबर ती जो स्पॉट आसा ती कांय मिटरां दोनूय सायडीन शार्प टर्न आसा आनी जो अपघात घडला ते टर्नार घडला खंय तरी ते जोडी मुखाल्ले जो गाडी व्हेहिकल आसा ती दिश्टी पडना आनी ह्यो गोश्टी हेजे पयलीं घडल्यात. अपघात जाल्ले आसा थोड्या किरकोळ एक्सिडेंट जाल्ले खंय तरी सायनबोर्ड आसा हांगा पूण ते खंय तरी झाडां लिपलेले आसा हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा आनी खंय तरी हो रोड सेफ करपाक ऑथॉरिटी बेगीचे ताजे जे कोण हिल आसा ते खंय तरी रोड वाडोवपाची गरज आसा. हे स्पॉटार खंय तरी बेगीन जे रोडाचे आतां सद्या रिस्की आसा लायटी सुद्दां कायल्या सुद्दां आनी रिस्की जाता त्या जाग्यार खंय तरी आमी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी लोकांनी व्हेहिकलाक लोकांक दिवपाची ऑथॉरिटीची गरज आसा. तेजेर बेगीन लक्ष घालपाचें आनी जे लोकांनी ज्यो मागणी आसा स्थानिकांनी सेफ्टी प्रोवायड करपाक त्यो तेणी पुरी करच्यो. नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाक पावो दिल्ल्यान अपेक्षेप्रमाण दिवचल पालिकेचे नगराध्यक्ष आडचो अविश्वास थाराव भायर आयलो. ह्या थारावाचेर चर्चा करपाक मंगळारा आपयल्ले बसकेक एकूय नगरसेवक हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान हो थाराव चर्चेक येवंक ना. दिवचलच्या फामाद नवो सोमार उत्सवाची धामधूम सुरू असताना दिवचल पालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. सत्ताधारी भाजप गटांतल्या कांय नगरसेवकांनी हेर 3 नगरसेवकांच्या मजतीन हो थाराव हाडिल्लो. अविश्वास थाराव हाडटकीच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदीं खवदळ पडलो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि पालिकेच्या राजकारणात लक्ष घालताना फाटल्या शेनवारा नगरसेवकांची बसका घेतिल्ली. नगरसेवकांमदले मतभेद पयस करपाक येस मेळयले. अविश्वास थारावा आडचे बसकेक हजर रावू नाकात अशे निर्देश मुख्यमंत्र्यांक संबंधित नगरसेवकांक दिले. ते प्रमाण बसकेक एकूय नगरसेवक हजर रावंक ना. As per the order of DMA, a special meeting was convened in the hall of Bicholi Municipal Council for consideration of no confidence motion filed by some of the councillors against the chairperson of the council. We started the meeting at 11 a.m. No councillors were present, so we waited till 11:15. Then also no councillors came for the meeting. Then we gave additional 15 minutes. So total we waited till 11:30 a.m. And since no councillors were present, so the same we recorded the meeting minutes, and the report will be forwarded to the DMA for necessary action. आज हांगा नगरपालिकेन ठराव जो आसलो त्या ठरावाक कोणूच येवंक ना म्हणजे जो अविश्वास आसलो तो मारगळ्ळो आनी आतां आमी सगळे एक संघ जावन फुडें दिवचलच्या विकासा खातीर काम करतले आनी हे आमचो नगराध्यक्ष आसा कुंदन फळारी जो आसा आनी फुडें आमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवन हे दिवचलचें काम कधी जावतलें. पण हेच्या बद्दल तुमचं मत कितें आयज जालें तें? ना एकदां कितें जाता खंय खंय मनीस थोडे घुसपट्टा भुरगेपणाशी जाता आनी थोडीशी हे जाता म्हणजे बाकीचे कोण तांकां मनीस मेळटा पूण हे जावंक शकता. पूण तरी आसतना तेंच्यांनी परत एकदां आमकां साथ दिल्ली आसा म्हणून तेंचे मना पासून धन्यवाद. फाटल्या सोमारा 9 डिसेंबराक दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी ह्याच्या आड अविश्वास ठराव दाखल केलो गेलो. 9 डिसेंबराकूच दिवचलचो नवो सोमार आसलो आणि त्याच दिसा हो अविश्वास ठराव हाडल्या कारणान दिवचल एकूच बोवाळ पडलो.
दिवचलेन भाजप पक्षान फूट आसा का अशी चर्चा जाली. याचे कारण म्हळ्यार भाजपच्याच सहनगरसेवकांनी विरोधी 3 नगरसेवकांक वांगडा घेवन हो अविश्वास ठराव हाडिल्लो. हेच्या उपरांत ह्या 9 नगरसेवकांनी दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांची भेट घेतली. हे प्रकरण वाडटा ते पळोवन गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांच्यांनी हेतून लक्ष घातले आणि सगळ्या नगरसेवकांची बसका रवींद्र भवन साखळे हांगासर फाटल्या शेनवारा घेतली. ही बसका जाल्या उपरांत दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगले की सर्व नगरसेवकांच्या मदले जे मतभेद आसा ते दूर जाल्लेले आसा आणि मंगळारा जावपी बसकेन एकूय नगरसेवक येवचो ना. आयज मंगळारा नगरपालिकान अविश्वास ठरावाचेर एक बसका आपयल्ली. मुख्यमंत्र्यांच्या उतराक मान दिवन ह्या बसकेक एकूय नगरसेवक उपस्थित नाशिल्ल्यान दिवचले नगरपालिका नगराध्यक्ष पदाचेर कुंदन फळारी हेची जागा जी आसा ती सेव्ह जाली. ही असली नगरसेवकाचेर अविश्वास ठराव हाडिल्ल्याचेर अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.